Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. मोगाच्यानो आमच्या क्रिस्ती जिविताक जेजू बगोर कांयच मोल ना. आमचें जिवीत सुकलोलें आनी मेलोलें जेजू विणें. जेजू सोबें आमकां जिवीत आसा आनी हें जिवीत आमकां ताचे सोबें रिगून रावून मेळूंक शकता. देवाच्या उतरांनी, संस्कारांनी आनी पवित्र सभेचे शिकवणेन आमचें जिवीत आमी थीर रिगोवन फळवंत करूंक जाता. आयज साद्या काळाचो 15वो आयतार. आमकां म्हजे सोबें रिगून रावात, भरपूर पीक दियात असो साद घालता. जिविताची मुळां जेजून थीर घोट रिगोवन भरपूर पीक आमच्या जिवितांतल्यान दिवंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमकां कृपा मागून घेवया. प्राचिताची रीत. खुणा. वाटेची जमीन. सोमया जेजू वाटेचे जमनीर कोणूय चलता भोंवता. तांतून शिस्त ना, समाधान ना. म्हजें जिवीत वाटेचे जमनी भाशेन जालां. भोगोस म्हाका. सोमया काकलूत कोर. खुणा खोडपी जमीन. क्रिस्ता जेजू निबोर म्हज्या चिंतना उतराची चाल. म्हजे धारुणाये वरवीं जिवीत फळवंत करची वाट हांवें बंद केल्या. म्हज्या निबोर स्वभावाक लागून हांवें म्हज्याच मोगाच्यांक पयसायल्यांत. भोगोस म्हाका. क्रिस्ता काकलूत कोर. खुणा कांट्यांची जमीन. सोमया जेजू कांटे जियोंक सुसेग दिनात. म्हज्या जिविताची जमीन कांट्यांनी भरल्या. म्हाका सुसेग ना आनी हांव दुसऱ्यांकूय सुसेग दिना. कांट्यां वरवीं जिवीत घायाळ केलां. रोगतां व्हावयल्यांत. भोगोस म्हाका. सोमया काकलूत कोर. वाचपा आदीं विवरण. आयच्या पयल्या वाचपांत इसायस प्रवादी देवाच्या उतराचे मोहिमेवंत पदवेची खबर सांगता. जीं कोण देवाच्या उतरांत रिगतात तांचें जिवीत फळवंत जाता. ह्या फळवंत जिविताची फुडल्या जिवितांत मेळची आसा ती मोहिमा भाग्यवंत पावलो रोमकारांचे चिटीन प्रकाशीत करता. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत भाग्यवंत मातेव ओंपियाचे वापरीच्या माध्यमांतल्यान जेजूंत रिगून रावून भरपूर पीक उत्पन्न करून दिवंक आव्हान दिता. देवा उतरांत रिगुया. फळवंत जावंक चितान देवाचें उतर आयकुया. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा. जशें पावस आनी बरफ मळबांतावन पडटात आनी बेश्टी थंय परतून चडोनात, बोगोर ओंपणाराक बी
आनी जेवतोल्याक जेवण दिवपाक जमीन शिंपतात आनी सुफोळ करतात आनी किर्लायतात. तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. भोगोर म्हजी खुशी पाळता आनी हांवें करूंक फरमायलां तें शात्ती पावयता. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. थोडें बी बरें जमनीर पडलें आनी आपलें फळ दिलें. प्रितुमेक तूं भेट दिवंक येताय. तिचेर तुजो पावस घालताय. सुबामपणान तिका सुफोळ करताय. धाणो गोठो आमकां मेळोसो करच्याक देवाची न्हंय उपोट भरून व्हांवता. जबाब. थोडें बी बरें जमनीर पडलें आनी आपलें फळ दिलें. अशी तूं करताय जमनीची तयारी. कसलोलीं शेतां तूं उदकान भरताय. जमीन एक सारकी सोपाट करताय. पावसाच्या शिवरान ती भिजोयत रावताय. तिच्या फळांचेर तुजो आशिर्वाद घालताय. जबाब. थोडें बी बरें जमनीर पडलें आनी आपलें फळ दिलें. तुज्या बरेपणान वरोसभर आमकां मेळटात फळां. तुजीं पावलां पडटात थंय. सगळें जाता सुफळ पिकाळ. पडीत जमनीर पर्यान भरपूर मेळटा चोरो. दोंगर पर्वत आनंदान नेटवल्यात. जबाब. थोडें बी बरें जमनीर पडलें आनी आपलें फळ दिलें. हिंडांचे हिंड मैदानार वळांनी घोवाचो भाताचो श्रिंगार. संतोषान उल्हासता गायता सगळो संवसार. जबाब. थोडें बी बरें जमनीर पडलें आनी आपलें फळ दिलें. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, ह्या काळाचे कोस्ट आनी आमकां उगडापी करची आसा ती मोहिमा. हांचे भितर कसलीच चोर करूंक जायना अशें म्हाका दिसता. कित्याक देवाच्या भुरग्यांचे प्रकाशनेक आख्खी रचना ओत्रेकून ओत्रेकता. आपलो शेवट शाती पावोवंक तिच्यान नजो जालें तें रचनेची खुशी न्हय, पूण देवानूच अशें केलें. तरी आसतना रचनेक भरवंसो आसा तो हो. देवाच्या भुरग्यांच्या मोहिमेवंत स्वाधीनपणांत वांटो घेवचे पासत ती कुसडेपणाच्या बांदपासांतली सुटची आसा. आख्खी रचना बाळोंतेराच्या वायटांत आसलोले परी आजून पर्यान कोश्टवता म्हूण आमी जाणो. आनी रचनाच न्हय, पूण आत्म्याची प्रथम फळां घेतलोली आमी आमच्या कुडींतले सुटकेची वाट पळोवन आमचेच भितर पिरंगोन आसांव. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Hallelujah, hallelujah.
देवाचें उतर आनी जेजू तो उमपी. जाका तो मेळटा तो सासणाक तोखता. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. त्याच दिसा जेजू घरांतलो भायर सरून दर्याचे धोडेर वचून बसलो. पूण लोकांचे इतले व्हड जमे ताचे सोरशें आयले की तो एका होड्यार चडून बसलो. सगळो लोक धोडेर रावलो आनी ताणें तांकां वापारींनी सोबार वस्तू सांगल्यो. ताणें म्हणलें, पळयात, कोण एकलो ओंपी ओंपूंक गेलो. ओंपतना थोडें बी वाटेर पडलें आनी सुकणीं आयलीं आनी तांणी तें खेलें. आनी दुसरें खोडपी जमनीर पडलें. थंय चडशी माती नासली आनी मातयेची खोलाय नासली देखून तें रोखडेंच किरलोलें. पूण वत येतूच करपोलें आनी पाळां नांत म्हणटोच सुकलें. हेर बी कांट्या मदें पडलें आनी कांटे वाडले आनी कांट्यांनी ताका चेपून धरलें. हेर बरे जमनीर पडलें आनी ताका पीक जालें. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. कान आसलोल्यान आयकुचें. तेन्ना शिसांनी लागीं सोरून जेजूक विचारलें, वापारींनी तांचे कडेन कित्याक उलोयताय? ताणें परतीपाळ केलो, कित्याक स्वर्गा राज्याचे गूट वळखुचें देणें तुमकां दिल्लें आसा, तांकां हेरांक ना. आसा ताका देव आनीक दितलो आनी ताचें माप भरोन ओंत्तोलें. पूण ना ताका आसुल्लें पर्यंत ताचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वापारींनी तांचे कडेन उलोयतां, कित्याक पळेवनूय तांकां दिसना आनी कान दिवनूय तांकां आयकोना, न्हय म्हूण समजोयना. इजायजान अशें आदींच सांगुल्लें तें तांचे सवें पाळून येता. आयकून आयकून तुमकां समजोचें ना, पळयोन पळयोन तुमकां दिसचें ना. कित्याक दोळ्यांनी पळयना जावंक, कानांनी आयकोना जावंक, मोनान समजोना जावंक आनी तांचें जिवीत बदलना जावंक आनी तांकां हांवें बोरी कोरिना जावंक. ह्या लोकांचें काळीज निबोर जालां. तांकां कानांनी सारकें आयकोना आनी ताणें आपले दोळे धांपल्यात. पूण नोदोर आसलोले तुमचे दोळे आनी आयकूंक सोक्ती आसलोले तुमचे कान भागी. हांव तुमकां खोरेंच सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशेले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकोतात तें आयकूंकूय ते आशेले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. देखून तुमी ओंपतोल्याची वोपार समजून घेयात. राजाचें उतर आयकोता आनी तें समजना
तो वाटेर ओंपलोल्या बियां सारको. देंवचार येवन ताच्या काळजांत ओंपलोलें तें काडून व्हरता. खोडपी जमनीर पडलोलें बी उतर आयकोता आनी रोकडोच तें उर्बे मानून घेता तो मनीस. पूण ताका आपणा भितर पाळां नात आनी तो थोडोच वेळ थीर उरता. त्या उतराक लागून खास्त ओ दुमाळो येना फुडें ताचो विस्वास रोकडोच हालता. कांट्यांनी ओंपलोलें बी उतर आयकोता तो मनीस. पूण ह्या संवसाराच्यो धास्ती आनी गिरेस्तकायेची भूल उतर दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना. बरें जमनीर ओंपलां तें उतर आयकोता आनी समजता तो मनीस. हो पीक दिता. एकाक 100, दुसऱ्याक 60, तिसऱ्याक 30. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. वाटेर ओंपलोलें देंवचार येवन तें काडून व्हरता. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतरान आपलें जिवीत रिगोवन आपल्या जिविताचे चालींतल्यान देवाच्या उतराचो फळ दिवंक तांकां कृपेन भर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. खोडपी जमनीर पडलोलें पाळां नात रोकडोच हालता. आमचे समाजीक सेवक वेगवेगळ्या वायटाक लागून जिविताच्या मोळार खोडपी जमीन अणभवून राजकारणीक मोळार हालतात धोलतात. देवा उतराच्या उजवाडान तांचें जिवीत फळवंत कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. कांट्यांनी ओंपलोलें दामून दवरतात पीक जायना. आयज वेगवेगळे तरेन कुडी मोनाचे पिडेक लागून जायतीं जाणां भावार्थान सांडलोलीं आसात. असल्या पिडेस्त भावां भयणांक कोश्टांनी फळवंत जावंक बोळान भर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. बरें जमनीर ओंपलोलें तें पीक दिता. एकाक 100, दुसऱ्याक 60, तिसऱ्याक 30. आमी सगळ्यांनी आमच्या जिविताच्या भेसा आनी आपोवण्या प्रमाणें देवाचें उतर आमच्या जिवितांतल्यान फळवंत करूंक आमकां कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. नियाळ हेर बरें जमनीर पडलें आनी पीक जालें. माथ्यू 13 ओळ 8. नियाळाक आधार. जमीन कोसून नाका आसलोलें तोंड एकठांय करून लासून उडोवन ती नितळ करून सारें घालून आनी बरी शिंपून जमीन बरे तरेन तयार केल्यारूच बरी पीक जाता अशें आमच्या शेजाऱ्याक रावपी शेतकामती सांगतालो. ताच्या शेतांत वर्सान वरस बरी पिकावळ जाताली
आनी ताचो घोराबो खूब खुशाल आसतालो. बी बरें जमनीर पडल्यार बरी पीक जाता म्हूण आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू स्पश्टपणी सांगता. बी देवाचें उतर जाल्यार जमीन आमचें काळीज मन जावन आसा. जे परी देवाचें उतर आमी आमच्या काळजा मनांत घेता, नियाळता, अणभवता, सांबाळता आनी पोरगोडटा, तेच परी आमचें जिवीत आमी पोरजोळायता. बी बरें जमनीर पडोंक आनी बरी पीक मेळोंक आमी कितें करतले? बरें कुमसार करून नितळ जावंक जाय. दिसा दिसपट्टी मिसाचे भेटेंत वांटो घेवन जेजूक शेवून ताचे कुरपेन वाडोवंक प्रयत्न करूंक जाय. देव आमचे लागीं उलोयता, ते प्रमाणे चलोवंक जाय, उतर शिकोवंक जाय आनी हे तरेन आमी बरी पीक दिवंक पावतले. एकाक 100, दुसऱ्यांक 7 आनी तिसऱ्याक 30. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.